गोवा कृषी बाजार सहकारी संस्थेत आजचो हो भात शेतकऱ्यांचो मेळावो आयोजीत केल्लो आसा। जे भात उगयतात त्या बार्देस तालुक्याच्या वाठारांत अशे विशेषतः सगळे शेतकरी पॅडी ग्रोवर्स हे आज हांगा आमच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसात। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की गोवा कृषी बाजार ह्या संस्थेची आमचे मुख्य कामाचे ठिकाण जे आहा ते म्हापसा सब यार्डान आसा। दर वर्सा किमान 2दा 3दा तुमचे हांगा येवप जाता। गेली 8 ते 10 वर्सां ह्या संस्थेतर्फे भात जे आसा आनी शेती ह्या संबंधी मदत कार्य किंवा सर्व्हिस प्रोवायडर अशा पद्धतीची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या संस्थेन उचललेली आसा। पयलेच फावटी म्हाका दिसता कृषी बाजारात हे असलो प्रोग्राम घडोवन हाडला की जे तुमी भात पिकोवन तांकां दिता तेंचेर कितें तरी ते 4 पयशे जोडटा तितूंतले काडून परतून शेतकाराक दिवप। इट इज अ व्हेरी युनिक स्कीम आनी जवळचे पयशे तेणी दिवप म्हाका दिसता खूब डिफरंट म्हणजे चिंतप दुसऱ्या भशेन जाता की बाबा आमी जे आयज पयशे जोडले ते दिवप परतून वा ना, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली द गव्हर्मेंट, ते खंय तरी तुमकां हेल्प करता। शेत आहा मायन शेत दवरलेलें आहा आज्याचे आदल्यांचे म्हणजे जेनरेशन्सांचे शेत आहा, पूण शेतान पिकयतलो म्हणल्यार आमचे कडेन म्हणटा आयज मनीस ना, आयज सगळें मेकॅनायज जाल्लें आहा। म्हणटरी आसतना कोणे तरी एक इंट्रस्ट दिवचो पडटा ते शेताक आनी त्या खातीर म्हाका दिसता शिकतना भुरगो स्कुलान हो सब्जेक्ट आसचो एग्रीकल्चर हे म्हाका दिसता अत्यंत गरजेची आयज इम्पॉर्टंट ही नीड ऑफ दी आवर म्हणजे गरज ही। गोंयचो इतिहास कितें सांगता आनी गोंयचो फुडार कितें आसतलो। इतिहास असो सांगता की आमची इकॉनॉमी गोंयची इकॉनॉमी अग्रेरियन इकॉनॉमी आशिल्ली। अग्रेरियन म्हळ्यार कितें शेती प्रधान आमी प्रदेश आशिल्लो आदी। आतां आमी अशें जाल्ले आसा की आमचो आयचे दिसाक मायकल म्हणटा ते भशेन सगळ्यो स्किमी आसून पसून पडंग जमीन वाडटा। आतां ही कित्याक वाडटा? ताणें म्हणलें की मायनींग एरियेन शेती आतां वाडली कित्याक मायनींग बंद पडलें। हांगा शेती कमी जाता आनी कितें वाडटा? टुरिजम वाडटा। सो एक खंयचो तरी फील्ड इट्स इनटू द अदर प्रोफेशन। आतां मायकल एक प्रोग्रेसीव आमदार जो फक्त आपले उपसभापती म्हणून काम करना, दुसरी कामां करता आनी बरी कामां करता, बरो फुडाकार घेता, तोय तसो फॉरवर्ड। आनी ताजे खातीर हे लोक प्रतिनिधीचें एक कर्तव्य जाता। आज जे कृषी बाजार गोंय कृषी बाजार जे दत्ता गोलकर आनी ताजे वांगडी जे काम करतात हे लोक प्रतिनिधीचें बी काम जाता की आमी आमचो इतिहास आनी आमचो फुडार कितें आसचो हाजेर लोकां भितर एक चर्चा हाडून एक ठाम कितें तरी प्लॅन ऑफ एक्शन हाचे कडेन आमी तयार करचो।